Honorable Municipal Water Resource Subhash Professor, Honorable MLA Dr. Shetty, Honorable MLA Praveen Arlekar, and all other press brothers and sisters, brothers. Today, Honorable CM was very kind enough to have an entire inspection. सगळ्या नॉर्थ गोवाचे किती इन्स्पेक्शन वॉटरचे किती इन्स्पेक्शन केली सकाळच्यान तेणी प्रत्येक कंपोनेंटान पळयलां and then he has given his suggestions and also appreciate his work done by the water resource department. Sir, I would like to inform the media that it was on his intervention in the year 2022. All this redevelopment was rethinking about the Tulali irrigation project really started. So I welcome on behalf of Water Resource Department Honorable Senior with a bouquet of flowers. I also welcome Honorable Minister of Water Resources. I welcome Dr. Praveen Arlekar sir. Sir, today we are assembled here. पुसून उलयताले आनीक काही वेळांनी सगळी मेसेज लोकांकडे पावची आणि विशेष करून माननीय मुख्यमंत्री यांनी आमकां हे सगळे प्रोजेक्ट्स करपा संबंधी आमच्या आपल्या डिपार्टमेंटाक संदी दिली फायनान्शियली आणि पॉलिसी डिसिजनाची आणि त्यामुळे आमकां हे प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते लोकां खातीर आनी गोंया खातीर आनी तशेंच टार्गेट जे 2047 उदका संबंधी गोंयांत खर्च येवपाक जायना थंय शेतकारी आसली किंवा लोकांक दिवपा बद्दल आणि म्हणूनच आमी मुख्यमंत्र्याक विनंती केली की तांणी हे सगळे प्रोजेक्ट्स पळोवचे जेणे करून कसल्याच प्रकारची अडचण मुखार येवची न्ही समज किंवा एखादी जागे संबंधी आसली स्टाफा संबंधी आसली किंवा पयशा संबंधी आसली आणि म्हणून आयज ही भेट जी आसा ती दिल्ली आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की तांणी ह्या विचाराचेर प्रयत्न करचे पडले. नमस्कार. आयच्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन नॉर्थ गोव्यातले मेजर तिलारी प्रोजेक्टांतल्यान नॉर्थ गोवा खातीर उदक येवपी आयचे विजीट केल्या उपरांत आशिल्ल्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मदीं आसात आमचे टर्मिनल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, आमच्या हांगासले स्थानीक आमदार तेजे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आनी बाकीचे सगळे कॅनल भितरचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, डब्ल्यूआरडीचे सी बदामी सालेलकर बाकीचे सगळे तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्ट आमकां खबर आसा सेंट्रल वॉटर कमिशन हांच्या वतीन हो प्रोजेक्ट जो कार्यान्वीत जालो तो महाराष्ट्र आनी गोवा हांच्या मदलो उदकाचो करार असो म्हणपाक काय हरकत ना. तिलारी प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत 68% ऑफ द उदक हे गोंया खातीर इरिगेशन आनी ड्रिंकींग पर्पज आमी सगळे जाण यूज करता. रेस्ट ऑल म्हणजे 30% ऑफ द उदक हे तशें महाराष्ट्राक करता. पुराय प्रोजेक्ट हो महाराष्ट्र राज्यांत आसा पण तेजे उदकाचो मॅक्झिमम फायदो तशें गोंय सरकार आतां पर्यंत घेतिल्लो आसा. खूब तेंप हो प्रोजेक्ट रिवायव करूं नाशिल्लो पण हांवें चार्ज घेतल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट रिवायव करपाक सुरवात केली. 15th आमी अंडर द 5th रिविजन एप्रूव्ड कॉस्ट 1465 crores which includes the share to be paid for the Maharashtra वो 553 कोटी आशिल्लो आनी कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय द गोवा एस्टिमेटेड इज 911 कोटी आशिल्ले. हातूंतले आतां पर्यंत आमी 869 crores ऑफ रुपीज हे ऑलरेडी महाराष्ट्राक डेपॉझिटूय केले आनी टायम टू टायम तेजी रिपेर मेंटेनन्स वर्क तिलारी डेमाचो जो आसा ते कंटिन्युअसली घेता. हो कॅनल तसो पळोवंक वचत जाल्यार तो लेफ्ट बँक मेन कॅनल जेणे करून तो वता भितर 60 किलोमिटरचो पुराय कॅनल आसा आनी तातूंतल्यान रायट बँक कॅनल आसा तो 48 किलोमिटरचो आसा. भितरलो 60 किलोमिटर्सच्या भितर 48 किलोमिटर्स हो महाराष्ट्रांत येता आनी भितरलो 37 किलोमिटर्स एप्रॉक्सिमेटली हो कॅनल हो गोवा लेफ्ट बँकीचो 37 किलोमिटर्स हितूंतलो लेफ्ट बँक कॅनलाचो 23 किलोमिटर्स महाराष्ट्रांत आनी 37 किलोमिटर्स हो गोंयांत येता. रायट बँक कॅनल जो आसा तो 48 किलोमिटर्स हातूंतलो 24 किलोमिटर्स परत महाराष्ट्रांत आनी 23 किलोमिटर्स इन गोवा येता. आमी एकंदर कॅनल पळयल्या उपरांत हातूंत उपयोग खंयचा तो उदक म्हणजे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसुदोडा एका 110 mld, कोरबोली 20 mld, भितरला 30 mld अशें मेळून 160 mld उदकाचो उपयोग आमी डायरेक्टली ड्रिंकींग वॉटरा खातीर वापरता. आनी ताज्या उपरांत आमी रायट बँक कॅनल जो म्हणटा ताजो उपयोग जो आसा पयलीं चांदेल हांगासर 30 mld, मोपा एअरपोर्ट 5 mld,
MLD टोटल 65 MLD हाजो उपयोग जातलो. हाजे वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले म्हणजे टोटल कॅनलांच्या मदीं, कारण हो प्रोजेक्ट सुरू जावन तशी 300 वर्सां पुराय जाली आनी ताजे उपरांत तेजे वेगवेगळे इश्यूज हे एड्रेस करूंक आशिल्ले. ते इश्यूज आमी एड्रेस करपाक सुरवात केली. पयल्यात पयली आनी महाराष्ट्रा बरोबर जी जॉयंट मिटींग कंटिन्युअसली खरें एवरी 5 years जावची आसताली, पण ती फाटली 10-15 वर्सां मिटींगूच जावंक नाशिल्ली. ती फाटल्या 20 जून 2022 महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री हांच्या बरोबर मिटींग हांवें स्वता महाराष्ट्रांत वचून हांवें मिटींग घेतली आनी तेजे वेगवेगळे इश्यूज जे आसा पळय ते एड्रेस करपाक सुरवात केली. तशें पळोवंक जाल्यार इनएडिक्वेट डिजायन ऑफ द कॅनल आशिल्लें, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट टायम स्लॉट फॉर टू कॅरिंग आउट द अर्ली मेंटेनन्स ऑफ द कॅनल हो इश्यू आशिल्लो. फ्रिक्वेंटली ब्रिजीस ऑफ द ड्यू टू द ओल्ड एंड वीक कॅनल लायनिंग्स जे तेजे टोटल लायनिंग हे वीक जाल्ले. ओके, आनी एज पर द कोड ऑफ गायडलायन्स कॅनलाच्यो आसताल्यो पळय ताज्या प्रमाणे हे एड्रेस करप गरजेचें आशिल्लें. टायम टू टायम आमचो WRD मेजर रिपेर किंवा तेजो मेंटेनन्स हे करीत आशिल्ले. पण हे पळयल्या उपरांत म्हणजे पुराय गोवा बॉर्डरीच्या उपरांत वा एप्रॉक्सिमेटली आमकां आमचे म्हणजे सगळे कॅनल रिपेर करप आनी ताजो पुराय मेंटेनन्स दवरप हे गरजेचें आशिल्लें. तशें पळोवंक जाल्यार 30 किलोमिटरचो कॅनल हो आमी करपाक घेतला बाय स्पेंडींग एप्रॉक्सिमेटली 128 crores. भितरलो 15 किलोमिटर्स पुराय जाला आनी वीच इज फॉर एनदर 25 years. म्हणजे आतां आमी जो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केला तो पुराय 5 वर्सां खातीर तेजो मेंटेनन्स आनी सगळो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन तर करतलो पण पुराय तेजो मेंटेनन्स सुद्दां तोच करतलो. 15 किलोमिटर्स कंप्लीट जाले उरलेले 15 किलोमिटरचो कामो तिके बेगीन कंप्लीट करतलो. सो रिडिजायन आनी स्ट्रेंथनींग हो जो मेन कंपोनंट आशिल्लो तो ताणें कंप्लीट केला. आनी हे सगळें करता आसतना अप्रॉक्सिमेटली 68 crores of rupees आतां पर्यंत आमी स्पेंड केले. उरलेले 15 किलोमिटरचो कॅनल जो आहा पळय तोय कंप्लीट करतले. आमी पळयता की तशें पळोवंक जाल्यार आमी 100% डिपेंडंट ऑन दीस सोर्स ऑफ रॉ वॉटर फॉर द ड्रिंकींग पर्पज जाले. सो हे 100% डिपेंडंट आसल्या कारणान आमकां अल्टरनेटीव जो आसा पळय हो ताजो विचार करप गरजेचो आशिल्लो. त्या खातीर हेजे अल्टरनेटीव उदक जर तिराळींतल्यान येतालें की आमच्या साळ रिवर म्हणजे साळांतली रिवर म्हटल्यार नॉट साळ रिवर मडगांव, शापोरा रिवर इन शॉर्ट, बट साळांत पर्यंत साळांत येताले ते रिवराचेर आमी बराज बांदपाचो प्रोजेक्ट हातांत घेतलो. आनी ती बराज ताजो बराज अलॉंग वीथ द 2 pumping stations ताजो एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट विदीन 336 crores of rupees. आनी टोटल स्टोरेज ऑफ उदक हातूंतले जे जातले ते 250 MLD उदक हे आमी स्टोर करपाक शकतले. 250 MLD उदक स्टोर केल्या उपरांत ताजे 2 प्रोजेक्टा खातीर ताजो उपयोग जातलो. थंयच्यान उदक जें आमी स्टोर करता तें आमटण्या धरणांत आमी डायरेक्टली हाडून सोडटले, जेणे करून परत ऑस्ट्रोडा आनी बाकीच्या सगळ्या कडेन आमी रिइनवेट करपाक शकता. आनी द सेम वे आमी साळांतल्यान उदक पंपींग करून चांदेन मोपा हाज्या खातीर जें आसा पळय ह्या उदकाचो खूब बऱ्या पद्दतीन आमी उपयोग करपाक शकतले. खातीर तें काम हे टायम टू टायम आमी सुरवात केला. ऑलमोस्ट हे काम जें आसा पळय हे येता त्या मे म्हयन्यांत साळांतली आमी थंयसर सामकी धाकटीशी एक बराज आशिल्ली तितूंतल्यान एकदम मिनिमम वॉटर आमी लिफ्ट करताले. बट हे केल्या उपरांत 250 MLD हें उदक आमी शापोरा न्हंयचेर साळांत आमी स्टोर करपाक शकतले. आनी हें उदक खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे पुराय नॉर्थ गोवा खातीर परत म्हणजे पेडणे आनी बार्देश डिव्हिजन हाज्या खातीर 250 MLD उदकाचो उपयोग जातलो. फ्युचर प्लॅन आमचो 500 MLD पर्यंत ह्या बराजांत उदक जें आसा तें स्टोर जावपाक जाय. कदाचित केन्ना अल्टरनेटीव म्हणून आमकां जर तिराळीचो कॅनल रिपेर करपा खातीर किंवा आनी कितें कामा खातीर बंद जर करचो पडलो आसत जाल्यार हें उदक आमचे कडेन धरला तर आमी हॉस्पिटलांत फुडें लिफ्ट करपाक शकतले, व्हरपाक शकतले. हेजें प्रोविजन जें आसा पळय हें आमी पुराय ह्या प्रोजेक्टांत केल्लें आसा. नेक्स्ट इज ही एट प्रेझेंट म्हणजे पंपींग स्टेशन आनी जॅकवेल जे साळांतल्या शापोरा रिवराचेर जे आमी करता ह्याच पद्दतीचो प्रोजेक्ट आतां पर्यंत म्हादय रिवराचेर आमी उजगांव कांजी हांगासर केला. उदकामुंदर पत्रकारांनी क्युरियोसिटी म्हणून तो प्रोजेक्ट पळोवचो आनी खूब बऱ्या पद्दतीचो प्रोजेक्ट ऑपरेट जाता. सेम वे ऑपरेशन मेंटेनन्स फॉर द 5 years आमी दिला.
आमचे गव्हर्मेंट इज एन विजनरी गव्हर्मेंट जो फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता. आत्ताचे आमी फावंडेशनरी प्रोजेक्ट जे पुराय करता हे फुडल्या 25 वर्सां खातीर गोंयांत उदकाची शॉर्टेज जावची न्ही हाज्या खातीर हे प्रोजेक्ट अशा पद्दतीन आमी सुरू करतात. बलाज एक्चुअली कॉस्ट आसा 156 crores of rupees, जॅकवेल आनी पायपलायन 46 crores, सेकंडरी पंपींग हाऊस 55 crores आणि रायझिंग मेन लाईन ऑफ द चांदेल वी कितें 24 crores of rupees स्पेंड करून अशा पद्दतीन अप्रॉक्सिमेटली आमी 281 crores of rupees ताच्या खातीर स्पेंड करता. हा बैलपार आज आमी विजीट करूंक ना ताजेर उलयना. नेक्स्ट इज एन आमी आमटाणे धरण तुम्ही सगळ्या जाणांनी आतां पळयलें की जे ब्युटिफूल सद्याच्या घडीक दिसता थंयसर आमचे गेस्ट हाऊस बी आमी खूब बऱ्या पद्दतीन ब्युटिफूल केला. ते 2 गजाली खातीर 20 कोटी रुपया आमी आमटाणे धरणाचेर स्पेंड केले आनी आमटाणे धरणाचेर 20 कोटी रुपया स्पेंड करता आसतना लाटम मार्थे ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी खातीर त्याच बरोबर साळ आनी मेणकुरे ह्या दोनूय गांवां खातीरय बी उदक थंयच्यान पंप करून प्युरिफाय करून दोनूय गांवांक दितले. लाटम मार्थे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक दितले आनी उरलेलें उदक एट प्रेझेंट ग्रॅविटीन उदक हे अस्नोडा वता. त्याच पद्दतीन इन फ्युचर ग्रॅविटीन ते अस्नोडाय वयतले. अशा पद्दतीचो व्हेरी ब्युटिफूल प्रोजेक्ट आमी आमटाणे हांगासर कंप्लीट केला. तेजें इनॉग्रेशन हे पेंडींग आसा. तेजोय रिव्यू घेतलो ते बी इन फ्युचर हे इनॉग्रेशन करतले. बैलपार हो प्रोजेक्ट वेगळो आसा त्याच्या खातीर इन्स्पेक्शन जालें पण मागीर हय तोय बी प्रोजेक्टाची कॉस्ट वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 145 crores of rupees. सॉरी इट इज 73 crores of rupees ताजो कॉस्ट आसा. ओके ताजोय आमी परत केन्ना तरी एकंदर रिव्यू घेतले. बैलपार 73 crores of rupees. एप्रॉक्सिमेटली आमी नॉर्थ गोंयान उदका खातीर तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार एट प्रेझेंट एस्टिमेटेड क्रॉस म्हणजे कॅनल लायनींग इज 128 crores, साळ बराज 281 crores, pumping station is a barrage in Vailapar 73 crores, and dedicated pipeline from the WTB from the Baldish and Pending 145 crores. 627.86 crores of rupees आम्ही नॉर्थ गोवाच्या उदकाच्या सिस्टमाचेर स्पेंड करतात. एट प्रेझेंट ह्या वर्सा खातीर सगळो एक्सपेन्सीस जातो 304 crores जातो. उरलेलो एक्सपेंडिचर इज फॉर द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर. ह्या खातीर ह्या वर्साचो एक्सपेंडिचर 304 कोटी रुपया टोटल एक्सपेंडिचर आमी ह्या वर्सा खातीर करता. म्हणजे दीस इज अ विजनरी गव्हर्मेंट. डबल इंजिन सरकार हे लोकांच्या भल्या खातीर विजनरी नदरेंतल्यान सातत्यान काम करतात. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर तांच्यांनी फाटल्या 2 वर्सां कंटिन्युअसली सातत्यान स्वता रिव्यू घेवन कंप्लिटली सगळे प्रोजेक्ट एकदा म्हणजे सगळ्यांनी तिराळी धरणाचो कॅनल फुटलो ते सातत्यान गोंयकारांक नवीन जातले. हे कंटिन्युअसली फुटताले उदीक गेले हाज्या शेतान तेजे उरलें उदकूच मेळना. आतां फक्त आमकां प्रॉब्लेम उरला ना न्ही प्रॉब्लेम उरला 30 किलोमिटर जो महाराष्ट्रान आसा तोय प्रॉब्लेम आमी महाराष्ट्राच्या सरकाराच्या बरोबर बसून ज्या पद्दतीचे कॅनल लायनींग आनी कॉन्क्रिटीकरण आमी हांगासर केलें त्याच पद्दतीचे कॅनल थंय करपाचें आमकां गरज आसा. ते जर एकदा आमी कंप्लीट केले जाल्यार फुडल्या 25 वर्सांत आनी कॅनलाचो विशय उठचो ना. फुडल्या 25 वर्सांत उत्तर गोंयांतल्या उदकाचो विशय उठचो ना. जाता तितके बेगीन परत एकदा तिराळीची जॉयंट मिटींग महाराष्ट्राच्या बरोबर घेवन तोय विशय आमी रिजॉल्व करतले. म्हणून आमी म्हणटा की हांव म्हणजे WRD मिनिस्टर तेजी एंटायर टीम WRDचे म्हणजे तिरारी प्रोजेक्टाचेर काम करपी आमचे इंजिनियर सगळे जाण हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. इन्क्लुडींग लोकांचे म्हणजे 60 तारखेला बऱ्याच डॉक्टरांनी आमच्या डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी इनिशिएटीव घेतली. दोशी सायडीन लागपी लोकांनी आमकां सहकार्य केलें त्यांच्या इनिशिएटीव्हाचेर तांचेंय हांव अभिनंदन करता. कारण एखादो प्रोजेक्ट जातलो आसत जाल्यार स्थानीक आमदाराचें सहकार्य हे तितकेच म्हत्वाचें आसता. तांचें खूब बरें सहकार्य मेळ्ळें म्हणून हे प्रोजेक्ट जे आसा पळय सगळे आज रिव्यू केले. थोड्या दिसांनी बाकी उरलेल्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशनूय करतले. बट एक सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता म्हणजे फक्त आमी बारीक बारीक रस्ते आनी ते करिना विजनरी नदरेंतल्यान जशें आमी नॅशनल हायवेज आनी ब्रिजीस बांदतात त्याच पद्दतीची हेय बी तितकीच व्हडली प्रिपरेशन्स आसा. उदकाची तयारी फुडल्या 25 वर्सां खातीर करता आसतना कॅनल आनी उदक फ्रॉम द धरण टू पंपींग स्टेशन तेच्या पर्यंत हाडप ह्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक 600 कोटी रुपया स्पेंड करप हे तितकेच गरजेचें आसा आनी ते आमी स्पेंड करता. म्हणून WRD मिनिस्टर एंटायर टीम म्हणजे परत एकदा अभिनंदन करता.
कारण टेक्नॉलॉजी, कन्सल्टन्सी आणि इंजिनियरिंग ह्या सगळ्याचो एक बरो जर एकजूट आसत जाल्यार हें पॉसिबल आसता. ती आमी जी साळ गराज बांदता इट इज एन इनोवेशन पद्दतीन म्हणपाक काय हरकत ना. इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल गराज, म्हणजे इनोवेटीव गराज. हांवें म्हणून सुद्दां म्हूण गांधीच्या गराजाचो हांवें रेफरन्स केला. हांवें टायम टू टायम ते मॉनिटरूय केलां आनी इनोग्रेशनूय करता आसतना स्वता वचून इनोग्रेट केलां. तर ती ह्या पद्दतीच्या इनोवेटीव प्रोजेक्ट आमी गव्हर्मेंट सातत्यान हातांत घेत आसा. हांव खरोखरूच डब्ल्यूआयडी मिनिस्टर्स ताचें खूब खूब अभिनंदन करता. देव बरें. सर आज फुटला तर कितें सिच्युएशन स्टेटस कितले दीस एफेक्ट जावं लागता? आता ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या उपरांत आमचो डायरेक्टली बदामी आनी आमची टीम तिथे स्पॉटाचेर वतली. तांचे इंजिनियर थंय येवपाचे आसा. शॉर्ट टेम्पररी बंद करून रिपेर करप, तितक्या पुरतो कालवारी उदीक सोडप. वेळ पडला जाल्यार एक म्हणजे आयच्या दिसा पुरते उदक थोडो वेळ बंद उरूंक शकता, पण फाल्यांच्यान उदक परत सुरू जाता. एक काळजी घेतले कारण इट इज एन टेम्पररी रिपेर्स हे करचेच पडटले, कारण उदक म्हाका कंटिन्युअसली येवपाक जाय. म्हणून तांच्या इंजिनियरांक सांगून ते टेम्पररी रिपेर्स करतले आनी उदक परत सोडटले. सेम तांच्या सायडीन तुमी म्हणटा की रिपेर करपाक ज्यो टेक्नॉलॉजी आमी वापरल्या सेम आमी पयशे दिवचे पडटले काय तेच ते पयशे दिता. Yeah, it is according to our Dinari agreement. 70%. 70% आमी 70% आमी दिता. आपण कितले उदक येता कितले यूज आमी वॉटर ट्रिटमेंटाक करता सध्या? म्हाका एट प्रेझेंट जे उदक येता पळय 240 ml 800 ml उदक येता. 240 ml उदक भितरले ड्रिंकींग वॉटरा खातीर वापरता. उरलेलें उदक आमी इरिगेशना खातीर वापरता. इरिगेशनाचो जो एक्झिस्टींग कमांड एरिया जे आसात पळय जे ड्युजल तालुक्यांत आसा, बार्देस तालुक्यांत आसा, पेडणे तालुक्यांत आसा. ओके, लोकांची जशी डिमांड येता त्या पद्दतीन इरिगेशना खातीर उदकूय आमी दिता. ओके, ताज्योय बी एक्चुअली आमी वॉटर सोसायटी आसा, त्यो वॉटर सोसायटी परत एकदा रिव्यू करून चड लोकांनी एग्रिकल्चराक येवचें आनी मोठ्या प्रमाणात इरिगेशन सिस्टम यूज जावचें म्हणून परत एकदा म्हणजे महाराष्ट्रात ताका पाणी वाटप सोसायटी म्हणटात. ते जर कंबायनली आमचे आसात पण ते एक्टीव जर केले जाल्यार तेजे खूब बऱ्या पद्दतीन ते काम करूंक शकतले. पण ड्रिंकींग वॉटरा खातीर आनीकूय थोडे एमएलडी हे उदक आमी चड मोठ्या प्रमाणात प्युरिफिकेशन प्लांटाचेर घेवपाक जाता. इन्क्लुडींग पिलर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट ताका उदक सुद्दां तिराळीचेंच वतलें. आतां जसं आमी म्हटलां लाटरबारचें इंडस्ट्रियल इस्टेट ते उदक वता. आता कितले टोटल ट्रीटमेंट प्लांटाक सप्लाय जाता उदक? ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट 5 वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट 8 प्लांट सगळे नॉर्थान सगळे साठी काढाची मिटिंग झाली होती त्यांना काय एन्करेजमेंटचा विषय आहे तो की मिनिस्टर मास्टर डायरेक्शन दिले की एन्करेजमेंट वाडाच्या जमनीक आमच्या मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन सगळे कडेन फेन्सिंग केले. एन्क्रोचमेंट आसा तशें काडटात बरोबर. आतां व्हेरी खंय बारीक एन्क्रोचमेंट कितें आसतलें आमी कॅनलाक सोडून आमचे 15 मिटर लँड आसा पळय टोटल फेन्सिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट केलें आयदर सायड. सो ह्या साठी कितलो खर्च ऑलमोस्ट येवंक शकता सेम वाजो केन्ना रिपेर करपाक द सेम टेक्नॉलॉजी? 300 म्हणजे 70% आमकां 30% थँक्यू.